चडशा गांवगिऱ्या वाठारात काजू हो मुखेल व्यवसाय आसा। सध्या काजी चवरपाक लागल्यात। दिवचल तालुक्यातल्या कांय वाठारात काजींक फोकाय येवपाक लागल्यात। 2 दीस पयलीं सेगीत आडवेळो पावस पडिल्लो, ताका लागून काजू बागायतदार हुस्क्यात आसात। असंतुलित हवामान उरले जाल्यार काजू चवराचेर परिणाम जावं येता असो भंय बागायतदार उक्तायतात। जाल्यार काजू पिकां खातीर अजून तरी पोषक वातावरण आसा अशें शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले। थंडी पडा तर ह्या तेन्ना असोच तर हवामान पावस मदीं पडा तर काजी लागच्यो ना। पण काल मातसो राती पावस पडलो तोच सगळ्यांक काजींक आंब्यांक सगळ्यांक माल तो रोप्यांक हेज्या पासून मिरसांगेच्या पासून माल असो पावस पडो काय ना। आतां सगळेच परते जाल्या। पण म्हाका एक सांगात पळय, आतां सद्या काजींक चवर बी कसो आयलो? चवर येयल्या बरें म्हणून ते आतां असो पावस पडलो तर दमट जाली तर करपाक जालें परत। दव बी पडत जाल्यार दवान करपाक आनी पावसानूय कुसता ते मागीर चड पडत जाल्यार। म्हणजे पावस आनी दव पडपाक जायना, पडोंक जायना। नाजाल्यार गरमी आसत जाल्यार गरमी आहा तितकी बरी ना, थंडी पडोंक जाय। थंडेन चड फुट्टा। तुम्ही पळयता आसतले की बारीक बारीक पावस शिंवता, सगळ्याक पावस पडटा, तशेंच वातावरणूय मातशें ढगाळ आसा। सो तेचो व्हडलोसो आजून इफेक्ट जावंक ना। थंय मातसो मोहराचेर तेजो हें जाता, काजीचो जो मोहर आसा किंवा आंब्याचो मोहर आहा तेजेर परिणाम जाला, पण तेचो अजून लार्ज स्केल इफेक्ट असो कांय दिसून येवंक ना। सो पण तसेच जर ढगाळ वातावरण किंवा पावस पडत रावलो जाल्यार मग काजूचे किंवा आमचे आंब्याचे जे पीक आसा ते खंयसर तरी कमी जावपाची शक्यता आसा। पण आतां पर्यंत तरी इतलो काय इफेक्ट जावंक ना। शेतकऱ्यांची सुद्दां तशी प्रतिक्रिया येयल्या, पण काळजी करण्या सारकें अजून तरी कांय सिच्युएशन ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।